नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कालापूर सांताक्रूज प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान भयणीच्या फामिलीचेर भावाचो हल्लो। भयण आनी मायक मारली, भावोजी गंभीर। हल्लो करताल्या मेवण्यान स्वताकय घेतलो कापू। सर्वोच्च कोर्टाचे फॉरेस्ट खंडपीठान थारायल्यो गोंय मायनिंगाच्यो सुनावणेच्यो तारखो। 17 ते 19 सप्टेंबर आनी 24 ते 26 सप्टेंबर मेरेन सलग सुनावण्यो। मुख्य माहिती आयुक्ताचे काम सुरू जातले चौथी उपरांतच राज्यपालान पास केली फायल। कायदो खात्याचे मान्यताये उपरांत अधिसुचोवणी। राज्य पेट्रोल पंप बंद दवरपाचे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे प्रस्तावाचे खबरेन खवदळ। It's not our idea. This is the idea which is coming from public and others. We just said these are the ideas. कांपाल डान्स केशीत सपाचो आमदार धरून तिगांक जामीन। दोगांचो निकाल धुकल्लो फुडें। अगर पर्यटक आएंगे और उनके साथ में ये होगा तो ये हिंदुस्तान का पर्यटक गोवा की तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं। आणि खेळामार स्क्वॉश खेळ ऑलिंपिक्सात घेवंक 8 सप्टेंबराक मतदान। भारतीय कोच सायरस पोंचाक स्क्वॉशाच्या परजळीत फुडाराची आस। खबर विस्तारान। कालापूर सांताक्रूज प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान घडिल्ल्या हत्याकांडात वाझ कुटुंबातले दोगांचो जीव गेलो। दोग जाण जीएमसीत गंभीर आसात। सोंपले त्या भयणीचें नांव नुरीन वाझ आनी दुसरी तिची माय ओरिता वाझ। राती सुमार 9 नॉर्मन मॉन्तेरोन सांताक्रूज तांच्या घरांत घुसून आपली सख्खी भयण, तिची माय आनी भावोजीचेर सुऱ्यान हल्लो केलो। पुलीस सांगता ते प्रमाण ते पयलीं तांचे मदीं प्रॉपर्टी वेल्यान बरोच वाद जालो। मंगळारा सकाळी मेडिकलांतल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण जखमी आरोपी आनी ताचो भावोजी वैजकी निरीक्षणा खाला आसात। नॉर्मनाक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला। This one guy by name Norman Fernandez, he killed his own sister and assaulted her husband and also killed mother-in-law of his sister. The issue appears to be property dispute and there was simmering disturbance among them. And today he came and entered trespass into their house and attacked these two ladies and killed them on the spot. And the attacker has also injured himself? Yeah, as per the information, the accused has inflicted self-injuries and he is also undergoing treatment at GMC. The condition of this presently is stable. He is stable. He could talk with difficulty. We are observing him. And the wife and the mother? Yeah, they are also under treatment. And, so no death is taken. Sorry? No death is taken place. Only 2 deaths, no? 2 deaths. 2 deaths. निमणे गोंयचे मायनिंग केसीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या फॉरेस्ट खंडपीठान थारायली। 17 ते 19 सप्टेंबर आनी 24 ते 26 सप्टेंबरची 6 दीस सुनावण्यो चलतल्यो। दिल्ली सावन मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 दिसां भितर गोंयचे केसीचेर कितें तरी ठोस निर्णय घेवपाचेर सगळ्या पक्षांचो यत्न चल्ला। गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टान सलग 6 दीस सुनावणी जावन केसीचो कितें तरी निकाल लागपाची आस्त सध्या सगळ्या संबंधितांक आसा। सुप्रीम कोर्टान संविधानाविशींचे खटले आयकुपी खंडपीठ मंगळारा सावन दुसऱ्या केसीचेर सुनावणी घेतले। हे खंडपीठ हे केसीची सुनावणी 17 ऑक्टोबर मेरेन सोंपोवन गोयचे केसीचेर सुनावणी घेवपाची शक्यताय आसा। 17 ते 19 सप्टेंबर आनी 24 ते 29 सप्टेंबर मेरेन गोयचे मायनिंग केसीचेर सुनावणी जातली।
इतले मजगती खण खाते, गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वाळपय पुलिसांनी मिळून अडवय सत्तरीतल्या एका बेकायदेशीर खणीची पळोवणी केली. पळोवणे वेळार सुमार 40 टनाचे मँगनीज खनिज काडिल्ले मेळ्ळे. हे संबंधी खण खात्यान वाळपय पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. बेकायदेशीर खण वेवसाय चालू आशिल्ली ही जमीन शंकर देसायाच्या फामिलीची. सुप्रीम कोर्टान गोयची मायनिंग केस चालू असताना ह्या सारकिल्या बेकायदेशीर खण वेव्हाराचेर कारवाय करून गोंयान बेकायदेशीर मायनिंगांक पाळो दिवचे नात हे सरकार सुप्रीम कोर्टान दाखोवंक सोदता. गोयचे मायनिंग केशीचे सुनावणेचेर आतां मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांची नजर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मुख्य माहिती आयुक्ताचे प्रत्यक्ष काम चवथी उपरांतच सुरू जातले. CIC लीना मेहेंदळेचे नियुक्तीची फायल राज्यपालान पास करून सरकाराक धाडून दिल्या. सरकारान आता ती कायदो खात्या कडेन दिल्या. कायदो खात्यान शिक्को मारलो की सरकार CICचे नियुक्तीची अधिसुचोवणी काडटलो. एका राज्य माहिती आयुक्ताच्या नावाची शिफारस आंगलट आयले उपरांत सरकार शाणो आणि सादूर जाला. मुखेल माहिती आयुक्त म्हूण सरकारान वेचून काडिल्ले लीना मेहेंदळेच्या नावाक राज्यपालान मान्यताय दिली. आता सरकारान CICची फायल कायदो खात्यान धाडल्या. CICच्या नावाची अधिसुचोवणी काडचे पयलीं सरकार कायदो खात्या कडल्यान सगळ्यो कायदेशीर गजाली तपासून घेवपाक सोदता. एकदा कायदो खात्यान शिक्को मारलो काय सरकार लीना मेहेंदळेच्या नावाची अधिसुचोवणी काडटलो. मागीर CICचो शपथविधी जातलो. हे सगळे जावन CIC प्रत्यक्ष कामाक लागता म्हणसर चवथ उलगतली इतले खरे. राज्य माहिती आयुक्ताची पदां भरच्या पयलीं कायदो खात्या वरवीं अभ्यास करपाचें सरकारान थारायला. कायदो खातें सध्या त्या पदांच्या नेमणुका विशीं अभ्यास करता. त्या उपरांत सरकार त्या पदांची परती जायरात दिवन SICची नेमणूक करतलो. सुत्रां उलोवन दाखयतात त्या कोतान ती जायरात येता म्हणसर आनीक 15 दीस तरी वतले. सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. रातची 8 ते सकाळी 8 मेरेन पेट्रोल पंप बंद दवरपाचे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे प्रस्तावाचे खबरेन सोमारा सगळ्याक खवदळ पडलो. पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोयलीन प्रस्ताव घालो खरो, मात सगळे कडच्यान लोक सरकाराचेर तुटून पडिल्ल्यान सांजे म्हणल्यार सरकारान खंयचे खंय कांय ना केलें. विरोधकांनी संसदेत मुद्दो काडलो. लोकांनी सरकाराच्यो बकच्छायो मारल्यो. रुपयाक सध्या घसरण लागल्या. सरकार म्हणटा हाका हिसपा भायर पेट्रोलियम आनी भांगराची आयात जबाबदार. हे कारण काडून सरकारान भांगराच्या आयातीचेर पयलींच निर्बंध घाल्यात. नित्याची अर्थीक तूट देवंक आता पेट्रोलाचे आयातीचे बिल सरकार देवंक सोदता. हे फाटभुंयेर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोयलीन ही तकली काडल्या. वेल्यान तो म्हणटा पेट्रोल पंप कांय वरां बंद दवरपाची सुचोवणी खंय लोकांचीच. We have already made it very clear. It's not our idea. This is the idea which is coming from public and others. We just said these are the ideas. मेरी राय में ये ठीक है कि भाई कोई न कोई तो उपाय जो निकालना होगा जिसमें हमको फिजूल खर्ची रोकनी होगी. विरोधकांनी हो विषय लावून धरलो. भाजपा म्हणटा हो विचारच मुळान चुकीचो. ये मैं बिल्कुल इसका घोर विरोध करता हूं. ऐसा करने से देश को नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा. गोयचे पेट्रोल पंपवाले हाचेर कितें म्हणटात ते पळयात. सरकारान असले कितेंय केल्यार पेट्रोल पंपावेले कर्मचाऱ्यांक उणे करपाची पाळी येता. तुम्ही म्हाका 8 वरांचेर बंद करूंक सांगले, पेट्रोल डिलर्सांक सांगले. आमचे कडेन 12 तास आनी 24 तास काम करपी आमी स्टाफ दवरिल्लो आसा. त्या स्टाफाक आमी कितें करतले? त्या स्टाफांक आमकां अनएम्प्लॉय करचे पडले. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट वाडटली. बरें, म्हजो सेल कमी जावन हांव तांकां पगार दिवंक शकना, आमी डिलर पगार दिवंक शकचे ना. सो तोय आमचेर परिणाम जातलो. तेन्ना सगळी जी आतां जी व्यवस्थीत जी व्यवस्था बशिल्ली आसा पळय ती व्यवस्था सगळी गडबडटली. Restricting to timing, I don't think will serve. In fact, it will create chaos in the market. Moreover, as a petrol pump also owner, I feel that restricted timing will have problems like there will be long queues. लोकांक तर ही आयडिया मानवल्लीच ना. आमच्या गाडी फक्त रातचेच चलता ना. आमचे डिपार्चर आफ्टर 7 o'clock. समज तर बाबा कशें गाडी पिकअपाक गेली आनी तिथे तर येवपाक समज 9 जाली किंवा 10 जाली तर ते 10च्या फुडें मागीर कशें वयतले डिझेल घालून. लोक आनी विरोधकांनी आवाज चोडोवंक सुरू करतकच सरकार आतां खंयचे खंय कांय ना करता. सकाळी पेट्रोलियम मंत्री मोयली म्हणटालो मंत्रालयान सरकाराक केल्या ती सुचोवणी लोकांचेच मागणे वेल्यान. मात सांज मेरेन PIBन काडले ते प्रसिद्धी पत्रका प्रमाण मंत्रालय म्हणटा असो प्रस्तावच ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.